आमी देवाची भुरगीं कशीं आमच्या सांगाता देव आसा. भगिवंत फ्रांसीस सावियरान हें सजमून घेतलें. सर्वेस्पराचो मारूग तयार केलो, बोरवांसो दिलो, शांती वांटली. आमी तशेंच करुया. शिक्षणाचे प्रेशितायेक भेटयल्ल्या ह्या आयतारा म्हाका आमच्या मालगोड्यांचो एक म्हणणी उगडास येता. शिकून ब्रूत जायनाका. आनीक आमचे मदें जायतीं जाणां आसा तीं म्हणटलीं, फादर आमकां शिकोवप ना, आमी नोकलो. मोगाच्या बाबा भयणीनो, खरी जाणवाय, शाणेपण, बूद येता ती देवातावन. आनी ह्या पासत जेजून आपल्या शिसांक आनीक आमकां म्हटलें, हांव तुमकां अनाथ सांडिना, हांव तुमकां पवित्र आत्मो दितलो. Education should not just make us wise and intelligent, it should give us a character. While the world teaches you to seek power, let the word of God help you to empower. Hence, भगिवंत फ्रांसीस सावियरान केलें.